Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. गेली कित्येक वर्ष राजकारणात असतानाच बरेचशे पावटी स्वतंत्र म्हणून निवडणूक लढिल्ली असतात आणि 2017च्या निवडणुकीक भारतीय जनता पक्षाच्या सांगातान तेक्यान गोंय विधानसभेन आमदार म्हणून पाविल्लो आसा आणि आमदारकीची कारकिर्दीचेर हांव उलयना परंतु ज्या तरेन म्हज्या प्रिय मतदारसंघांतल्यान म्हाका संपूर्ण मतदारांनी जो निवडून दिलो तातूंत भितर हांवें केन्नाच दुजाभाव केल्लो ना। सगळे जे म्हजे समर्थक आशिल्ले म्हजे विरोधक आशिल्ले सगळ्यांक हांवें वेंग मारिल्ले आसात कारण म्हाका खबर आसा आमी ह्या लोकशाहीन वावरता आनी लोकशाहीन वावरता आसतनाच सगळ्यांक घेवन मुखार वचप हें आमचें काम जावन आसा आनी हेंच भारतीय जनता पक्षाचें काम जावन आशिल्लें आनी हें सुद्दां मेसेज आमी त्या वेळाचेर दिल्लो आशिल्लो। म्हजे प्रिय मतदारसंघातले खास करून भारतीय जनता पक्षाचे जे कार्यकर्ते आसा तांकां म्हज्या सख्या कार्यकर्त्यां पेक्षा तांकां हांवें खूब मान सन्मान दिल्लो आसा आनी म्हाका दिसता ताजे विटनेस सगळेच म्हजे भारतीय जनता पक्षाचे प्रियोचे सगळे विटनेसीस आसात कारण ज्या वेळाचेर आमची जिल्हा पंचायत निवडणूक जाली आणि ज्या वेळाचेर आमचे विलेज पंचायतीच्या लेवलाचेर जी निवडणूक जाली ज्या वेळाचेर सरपंच नियुक्ती करपाक आशिल्ले त्या वेळाचेर ह्या सगळ्यांक हांवें म्हज्या कार्यकर्त्यांक बाजूक दवरून हांवें भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक हांवें प्राधान्य दिलें। प्रियोळचे बीजेपी वाले आपल्या फाटल्यान म्हूण सांगता आसतना ते वटेन सांजय प्रियोळा बीजेपी मंडळान बीजेपी सोडली। थंचे मंडळ संदीप निगळेच्या फाटल्यान संदीप अपक्ष मोडान फाटल्या वर्सभर प्रियोळांतलो स्थानीक नेतृत्व भारतीय जनता पक्षाचें काम करीत करीत जे मुखार सरले सगळ्या कार्यकर्त्यांक घेवन मुखावेलो प्रवास जेणे केलो ते राज्य कार्यकारिणी सदस्य श्री संदीप निगळये हांकां भारतीय जनता पक्षाच्या ह्या विधानसभेची निवडणुकीचे तिकीट मेळचें उमेदवारी मेळची म्हणून आमी सातत्यान प्रयत्न करीत आशिल्ले। तो आमचो नैसर्गीक अधिकार आसा जो आमकां मेळपाक जाय आशिल्लो आनी तो डावलून आज भाजपच्या प्रदेश नेतृत्वान आमच्या विचारसरणीचे खंयच लागेबांधे नाशिल्ले खंयच आमच्या विचारसरणीची जेंची तत्वां जुळना अशा मनशाक पक्षप्रवेश करून फुडली उमेदवारी दिवपाचें ठरयिल्लें आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।